सारस्वत महासंघ जो पणजेचो आसा आनी जाचे मेज कारभारी म्हजे दोनी वटेन उबे आसात ते आनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा आनी जोड पालवान हे आतां वन महोत्सव घडोवन हाडिल्लो आसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या आंगणा भितर आनी आमी जास्त भर दिला की फळ झाडां रोवची म्हणून जांबळ पेर कोकम अशा पद्दतीचे पणस झाडां तुमकां रोयिल्ली पळोवपाक मेळटली। जवळ जवळ 20-25 झाडांचे रोवप हांगा जातले आनी फुडें वचून तांची मशागत करप तांची कॅर घेवप आनी ती झाडां जाता तितली बेगीन कशी लागतली ताका फळां हाचे विशीं सारस्वत महासंघ स्पोर्ट्स अथॉरिटी आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आमचे हांगा गार्डन बी मेंटेन करता ते तिनी ऑफिसां मेळून ताची कुयदाद घेतले झाडांचे अशें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळोवपाक सोदतां। कारणान बरें ऑक्सिजन मेळटा एक, दुसरें जमीन जी आसा ती धुकून वतना पावसाच्या उदकांत ती जमीन घट उरता, तिसरें फळां मेळटा आनी हे सगळ्या कारणान ग्रिनरी वाडल्या कारणान पावस ओडटा। आतां जो कितें जाला पळय तो स्कॅन्टी जाला, ह्या वर्सा सुद्दां आतां जून जाले तरी अजून जाय तसो पावस आमकां मेळूना। पूण अशें जर सगळ्या कडेन जर वन महोत्सव जर जाले सगळ्या कडेन झाडां संबंद देशभरात जाल्यार पावसाचो हो प्रॉब्लेम जो आसा हो भयंकर प्रमाणान कमी जातलो।